नमस्कार, पोया अपडेट खबरो. यासीन भटकळाचे गोयातल्या कारवायांचेर विधानसभेत प्रस्न येवन मुखार कांयच जालें ना. सरकारान वर्सभर पयलीं दिल्लें तपासाचें आश्वासन, गायब जाल्ल्या भुरग्यांचोय पत्तोय ना, तपासूय ना. फोटो आशिल्लें सरकारी वळखपत्र पळोवनूच ह्या मुखार एसिड विकचे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशा उपरांत जिल्लोधिकाऱ्याचो आदेश, कारण सांगून घेवचे पडटलें एसिड. तिरंगो हुबोवंक दिलो ना जाल्यार लुसोफोनिया गेम्स सरकाराक नाकात, तवडकरान केलें स्पश्ट. फ्लॅग होस्ट करप आमचो एक प्राऊड न्ही तो स्टँड उरतला. जर आमी फ्लॅग होस्ट करपाक मेळना आमकां इंट्रस्ट ना. कामगार संघटना मागतात कामगारांक कमीत कमी 10 ते 12 हजार पगार. गोयच्या कामगार संघटनांची 25 तारखेर उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत निदर्शनां. आणि मोपा दाबोळीचो विषय तडीक लायलो ना जाल्यार लोकसभेचो विषय करतले, चर्चेकूय घेतले. मोपाची जमीन शेतकारांक दिवची, गोवन्स फॉर दाबोळीची शिटकावणी. खबरो विस्तारान. यासीन भटकळाच्या गोयातल्या कारवायांचेर विधानसभेत वर्सभर पयलीं प्रस्न येवन पसून मुखार कांयच जालें ना. मिकी पाशिकोन गृहमंत्री मनोहर पर्रीकाराक हो प्रस्न विचारिल्लो. भटकळ गोंयांत रावन गेला आनी ताणें कांय भुरग्यांकूय इंडियन मुजाहिदान सामील करून घेतल्यात असो बोवाळ जातकच मिकीन हो प्रस्न काडिल्लो. सरकारान हे प्रकरणात तपास करपाचें उतर दिलें, मात मुखार कांयच जालें ना. गायब जाल्ल्या भुरग्यांचो पत्तोय ना, तपासूय ना. पळयात प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. की यासीन भटकळाचें नांव मोहम्मद जवार अशें ताचें एक नांव आसा. तो खूब नांवां घेवन भोंवता आनी थंय जो आयिल्लो पळय तो मोहम्मद जवार सिद्दी बाप्पा, नेटीव ऑफ भटकळ, हू वॉज अ लॉंग टर्म बायना रेजिडेंट रनिंग अ रेडीमेड गारमेंट बिझनेस एंड एक्सपोर्ट्स द सेम टू दुबय. ही हॅड विजिटेड विथ अ अरब फ्रेंड्स ऑफ हिज. यासीन भटकळाचें दुसरें नांव मोहम्मद जवार. 21 जुलय 2009 ह्या दिसा बायणा शफी मशिदीत यासीन भटकळ उर्फ मोहम्मद जवार दुबयच्या कांय लोकांक घेवन रावून गेलो आनी गोंयचे क्रायम ब्रांचीच्या दोगा अधिकाऱ्यांनी तो रिपोर्ट चेपलो आनी यासीनाक सोडलो म्हूण मिकीन विधानसभेत विशय काडिल्लो. हो प्रश्न काडिल्लो तो दीस 7 ऑगस्ट 2012. Yassin, along with 4 Saudi national and few local youth, was closest in the secret meeting at the residence of Qasim Budu Ali for over 3 hours near Shafi Masjid, Baina on 21st July 2009. भटकळ गोंयांत अदीमदी येता आनी बायणाच्या भुरग्यांक इंडियन मुजाहिदीनात भरती करपाचो वावर चल्ला म्हूण मिकीन शिटकावणी दिल्ली. That Yasin Bhatkal, along with one Hussain and a few others, would recruit young men aged between 20-25 from Bhatkal and Baina. These youth would then spend the night at Shafi Masjid and then sent to unknown location. ताचेर मुख्यमंत्र्यान भटकळाच्या मुद्द्याचेर कितें जाप दिली ती पळयात. हांव इन्व्हेस्टिगेशन करता हाज्या पेक्षा, पण हांव इतलें सांगता की ती बातमी इज नॉट ऑथेंटिकेटेड न्यूज एंड दॅट न्यूज प्रोबेबली इज आउट ऑफ दीस कन्फ्युजन बिटवीन द सिमिलरिटी इन नेम. दीस particular news appears to be based on a mixed identity. The other aspect of it, including disappearing youths in that area, if there are. मात बेपत्त्या भुरग्यांच्या रिपोर्टात लक्ष घालता म्हूण सांगलें. हांव तितलें हें कर. आतां नांवां जर कोण मनीस ना म्हणटा जाल्यार नांवां म्हाका ती हांव इन्वेस्टिगेट करता. वन थिंग आय एश्योर यू, दीस पर्टिक्युलर न्यूज appears to be based on a mixed identity. But म्हाका दिसता कोफुदा, particularly I will investigate the part you said that there are few people missing. त्या उपरांत फुडें पुलिसांनी कसली चौकशी केली मुख्यमंत्री आनी तांकांच खबर. आतां नेमके वर्सा उपरांत NIAन भटकळाक गोंयांत हाडून व्हेलो तेन्ना तो हांगा येवन कितें कितें करतालो त्याची म्हायती पुलिसांक NIA कडच्यान मेळ्ळी. शापोरा आनी अंजुण्याच न्ही, चिमला आनी बायणा मेरेन यासिनाचो संबंद आसा अश्यो खबरो आतां येवंक लागल्यात. आतां तरी गोयच्या इंटेलिजन्सा कडच्यान मुख्यमंत्र्याक मेळटा ती म्हायती सारकी कित्या वयल्यान. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.
फोटो आशिल्लें सरकारी वळखपत्र पळोवनूच ह्या मुखार एसीड विकचें असो आदेश उत्तर गोंय डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटान शुक्रारा काडला. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाक लागून जिल्लोधिकाऱ्यान हो आदेश काडला. एसीडाचो वापर करपी संस्थांकूय ह्या मुखार सरकारा कडेन नोंदणी करची पडटली. एसीड विकप्यांनी आपणाकडलो स्टॉक सरकाराक कळोवचो पडटलो. फोटो आशिल्लें सरकारी वळखपत्र पळोवनूच ह्या मुखार एसीड विकचे असो आदेश उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी मिहीर वर्धनान शुक्रारा काडला. एसीड कित्याक जाय हाची पुराय म्हायती विकते घेवपाक दिवची पडटली. The buyer has to show his identity card, okay, and the reason and purpose of buying this asset. एसीडाचो कितलो स्टॉक आसा ताची पुराय म्हायती दरेक एसीड विकप्यान 15 दिसां भितर सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेटाक दिवची पडटली. 18 वर्सां सकयल्या तरणाट्यांक एसीड विकत घेवंक मेळचें ना. All stocks of asset of this by the seller, it has to be declared. And the fourth is that no asset shall be sold to any person below 18 years of age. एसीड वापरपी संशोधन प्रयोगशाळा, हॉस्पिटलां आनी शिक्षणीक संस्थांक नोंदणी करची पडटली. एसीड सांबाळून दवरपा खातीर एखाद्या मनशाची नेमणूक करची पडटली. ह्यो सुचोवण्यो न पाळपी संस्थे कडले एसीड जप्त करतले आनी तांकां 50,000 मेरेन दंड घालतले. Is found to have not declared his stocks and is not found to be having a register maintaining all those details required and is not following any of these directives, then he is liable for punishment as indicated here, and we will tell the police, or the SDM will be telling the police, or with the help of police we will be going and seizing those stocks and we will be levying these penalties of 50,000 rupees. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. भारताचो तिरंगो हुबोंक दिलो ना जाल्यार गोंय सरकाराक लुसोफोनिया गेम्सांत कसलोच इंट्रस्ट ना. 22 तारखेर माकाव जावपा आशिल्ल्या बसकेंत गोंय सरकार एकोलॉप समितीक ही भुमिका स्पश्ट करतलो. खेळा मंत्री रमेश तवडकरान प्रुडंटा कडेन उलयतना हें स्पश्ट केलें. इंडियन ऑलिंपिक्स असोसिएशनाच्या मान्यतायेचें कोफुजांव जाल्ल्यान लुसोफोनिया गेम्सांत भारताचो तिरंगो आसतलो काय ना हाचेर दुबाव आसा. लुझोफोनिया गेम्सांत सध्या भलतोच वाद भितर सरला. पयलींच मुळाव्यो सुविधा नोव्हेंबर मेरेन उब्यो जातल्यो काय ना हाचेर दुबाव आसा. सरकार म्हणटा सगळें जाग्यार पडटलें. ही गजाल एक वेळ खरी धरली तरी तितल्यान सोंपना. भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशनाची मान्यताय सध्या आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीन रद्द केल्या. हाका लागून लुझोफोनिया गेम्सांत भारताचो तिरंगो हुबोवंक मेळचो ना. गोंय सरकार म्हणटा आमचो तिरंगो ना जाल्यार आमी ना. 22 तारखेक म्हाका आमची जनरल बॉडीची मिटींग आसा. बॅनामुळे जर कांय प्रॉब्लेम जर क्रिएट जाता, आमचोच फ्लॅग जर आमी होस्ट करपाक मेळना जाल्यार जायत न्ही, जाल्यार आयोजन करून कांय अर्थ ना न्ही. हो स्टँड आसतलो सर. फ्लॅग कंपल्सरी ना. फ्लॅग आमचो फ्लॅग होस्ट करपाक मेळपाक जाय. कशें आहा, फ्लॅग होस्ट करप आमचो एक प्रावड न्ही तो. जर आमी आमच्या तो स्टँड दवरतलो आमी. जर फ्लॅग होस्ट करपाक मेळना जायत न्ही, आमकां इंट्रस्ट ना म्हणून. मात लुझोफोनिया खातीरच्यो सगळ्यो सुविधा 15 ऑक्टोबर मेरेन तयार जातल्यो अशें खेळा मंत्री ठामपणे सांगता. लुझोफोनियाचें काम जे थोडे शेड्युला फाटल्यान उरलां. म्हाका दिसना की जरी शेड्युला फाटल्यान जरी उरलें बाय 15 ऑक्टोबर पर्यंत आमी फिनीश करतले. ऑलिंपिक असोसिएशनाच्या वादावयल्यान सध्या हे सर्तींत वांटेकार जावपा आशिल्ले कांय देश गेम्सांत वांटेकार जावपाचेर फेरविचार करतात अशी खबर आसा. 22 सप्टेंबराक मकाव जावपा आशिल्ल्या एकोलोपाच्या बसकेंत आतां लुझोफोनियाचो फुडार थारतलो. परवरीच्यान ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.